फादर आयज फिस्ट आणि ब्लेसिंग ऑफ द सी जाल्ले कितें सांगचे दिसता तुमकां? ह्या गांवची ह्या वाड्यांतली ही परंपरा एफेस करून ही दोऱ्याचेर आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद मागता आनी फेरीबोटीन हांवें से करून हांवें आशिर्वाद घाला आनी मागला ह्या तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घाला आनी ह्या वाड्याचेर आसा ही सगळी मागेवन पेदून आनी पावलो भाशेन मागेवन जावन आनी स्वर्गार आनी ह्या फेस्ताची मी पप्पी हांव तांकां ही आशिर्वाद घेवन थँक्यू सो मच फादर. त्यामुळे तुम्ही हांगासर तुमकां कितें सांगचे दिसता? आयज आमची आक्षीच्या गांवांत दांडी वाड्यान आमचो खारवेचो वाडो नुस्तेकारांचो आनी सांपेद्रूचे कोपेल आसा आनी आयज 29 जून 25 ह्या सांपेद्रूच्या कोपेलांत आमची सांपेद्रूची परब आयज आमी मनवलेली आसात आनी आमच्या हे सेलेब्रेशनाक आमचो गांवचो पादविगार निवूच पादविगार आमकां येयल्लो आसा आक्षीच्या गांवांत चर्चीन फादर विक्टर लेयतांव फादर विन्सेंट लेयतांव आमच्या आक्षीच्या गांवांत येयल्लो आसा आनी व्हेरी स्पिरिच्युअल फादर मागण्याचो फादर आमकां आयज कोपेलांत आमच्या सांपेद्रूच्या कोपेलांत ताणें आपणे मिसाचें बलिदान केलें मीस सांगलें आनी शर्मा आमकां बरे भशेन सांगलो आनी जेन्ना हांव तुमकां आमच्या वाड्यांतल्या दांडी वाड्यांतल्या सगळ्या गांवच्या लोकांक सांपेद्रूची आनी सांपावलीची परब जाल्या पूण आमी सांपेद्रूची परब ही मनयतात सेलेब्रेट करतात ह्या कोपेलांत हांव आमच्या वाड्यांतल्या लोकांक गांवच्या लोकांक सगल्यांक खुशाल बरीत ही परब आवडेता आनी तेच बरी आमचे गांवचे लोक वाड्या वयले नुस्तेकार भाव ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमच्या लंडनच्या शारांत आसात तांकांय हांव ही खुशाल बरीत परब आवडेता आनी तेच बरी तेवूय ते गांवांत लंडनच्या शारांत ही सांपेद्रूची परब ते सेलेब्रेट करता हांव मागता ते कडेन ते गांवांत लंडनच्या शारांत तुमी सेलेब्रेट करची ही परंपरा आमची जी आमच्या आक्षीच्या गांवांत आसात आमच्या दांडी वाड्या गांवांत आसात ही भशेन तुमी दवरची म्हूण मागता.